पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंड्याचो अंत्रूज माल, साश्टीचें मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशा मेरेन. गोंयचें अर्थकारण, गोंयचें समाजकारण, गोंयचें राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचें एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळयात सिटीग्रामांत. गोंयचे केबल ऑपरेटर हांच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी फेब्रुवारीच्यान केबल रेट वाडटले अशें सांगलें तेंच्यांनी. ट्राय रेटी प्रमाणे ते फेब्रुवारीन सुरू करतले नाल्यार ब्लॅकआउट करतले. Cable TV is governed by TRAI, which has passed an order where we have to start implementing it from tomorrow. But coincidentally, yesterday, the TRAI has extended the deadline because we have not created awareness among the consumers. So we are having this press conference to create awareness among the consumers. First and foremost, the order which is passed is completely against the cable operators as well as the customers. Everybody, even their rates will go up. Even the Tata Sky and all, their rates also will go up. See, these are different MSOs. See, BRDS is one MSO, GTPL is one MSO. There are different MSOs. ABS, NXT are different. NXT is hits. It's hidden in the sky. You can just download it with one equipment and then transmit it. So and it is controlled from Noida. So whatever is required like SMS and all goes to Noida and they activate your boxes accordingly. We want to make the customers aware, and if the government is going to, then we'll create a blackout so that the customers will come to know that this is going to happen. Standard HD. The packages if the customer wants. Yeah, we'll be giving the packages to the customers who have want. We'll be giving individual packages. फॉर्मर MLA फ्रांसिस्को मॉन्तेक्रूज हांचो बिझनस बंद करूंक सोदता असो स्पोक्सपर्सन आग्नेल फेर्नांडीस म्हणटा. तो म्हणटा कितें पुलीस आनी गुंडा घेवन तेजो बिझनस बंद करूंक सोदता. ताणें कंप्लेंट पुलिसाक दिल्या पूण आजून एक्शन कांय ना. Government machinery, police force is being used to intimidate our Goan businessmen. दादागिरी चल्ल्या पुलिसां कडल्यान. जावं ती एक डान्स, ट्रेडिशनल डान्स बंद करता, थोडो तेंप जालो. Now Montecriuz हो सादो बिझनेसमॅन सोड. He was one of our ex-MLAs and ex-minister of the state of Goa. तो 22 तारखेर कंप्लेन दिता की बाबा आपणाक धमकी दिता, आपणाची फॅक्टरी आपणाक किडनॅप करपाचें आहा. CMाक कंप्लेन केला सगळ्यांक. 26 तारखेक 40 वा 50 गुंडा along with गोवा पुलीस वचोन तेजी फॅक्टरीचे दार बंद करता आनी ती फॅक्टरी कब्जान घेता. कोणाच्या अंडर हे पुलीस वयता? पुलीस हॅव गॉट नो रायट टू गो विथ दीस गुंडाज तेजे बंद करपाक. अशें तर जायत गेलें. इट इज सॅड डे फॉर गोवा की एक ex-MLA, ex-मंत्री हेका तुमी हे कंप्लेन केला आसतना, गव्हर्मेंटाक गमयला आसतना 3 दिसांनी ते गुंडांक घेवन येता आनी तेजी फॅक्टरीन आयज घुसल्या भितर. हो मनीस जो गोंयांत ही सर्वड एज अ MLA, एज अ मिनिस्टर, ह्या मनशाक तर गुंडां बरोबर पुलीस वचोन भायल्या मनशांक सत्या दिता तेजो कब्जान घेवपाक बिझनस. साद्या गोंयकारांचें कितें? गुंडागिरी, लॉलेसनेस, एनार्की सिम्स टू बी द ऑर्डर ऑफ द डे. हांगा हे सरकारान कितें चल्लां तें कांयच कळना. Government machinery, police force is being used to intimidate our Goan businessmen. दादागिरी चल्ल्या पुलिसां कडल्यान. जावं ती एक डान्स, ट्रेडिशनल डान्स बंद करता, थोडो तेंप जालो. तुमी सगळे वळखत आसतले मॉन्तेक्रूज, द फेमस गोवन एंटरप्रेनर. इम्पाला ब्रुवरीज तेजे बिझनस जाल्लें. 22 तारखेर तेणेन PIक मारगांव टावन पुलिसाक कंप्लेन केली की आमकां कोण धमकी दिता म्हणून. विथ ए कॉपी टू चीफ मिनिस्टर, वन निलेश काब्राल मिनिस्टर, DGP स्टेट पुलीस कंट्रोल ऑथॉरिटी आणि SP मारगांव 22 तारखेर. मॉन्तेक्रूज. Government of India has launched Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, for which budgetary provision of around 12,800 crore has been provided for releasing 5 crores LPG connections to women members of BPL households. Till date, 1,050 connections are already been given in Goa. About the progress of Ujjwala scheme. As you all are aware, in 2010, Pradhan Mantri 16 to the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana had started in UP by our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi.
The initial target was 5 crore, under which the free LPG connection was provided to be provided by 5 crore BPL household. So in March 2019, that target is extended to 3 crore. In August 2018, that is this year, the industry has crossed 5 crore mark. I mean, all three OMCs, HPC, BPC, IOC, they have combined, they have crossed 5 crore marks, which is 8 months ahead of the target. So just to brief about Goa state, in Goa we have given more than 1000 connections under this particular scheme, and in which IOC has released 83 in North Goa, BPC 314, HPC 348, and similarly for South Goa, total 309 connections have been released, HPC 277, BPC 4 and IOC 28. So in all, total coverage of LPG in Goa state is more than 120%, which was 108 in 2016. So definitely with the this PMUI scheme, the LPG penetration has also increased across India and as well as in Goa. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. मांडोळी ब्रिजाचो सर्फेसिंग वयलो वॉटरफियाचें काम मातशी सुरवात आयच्यान जाली. हो ब्रिज टोटल 95% कंप्लीट आसा, येणाऱ्या 10 दिसान 100% कंप्लीट जातलो. ह्या ब्रिजाचे टोटल कॉस्ट 517 करोड, पूण सद्या पर्यंत गव्हर्मेंटान 460 करोड पे केल्ले आसा. ह्या ब्रिजाक 12 तारखेक PM मोदीच्या हाती इनोव्हेशन जातलें आनी ह्या ब्रिजार लोकांची सेफ्टी खातीर 2 व्हिलर अलावड आसची ना, फक्त 4 व्हिलर आनी हेवी व्हिलरूच अलावड आसतले. ब्रिजाचो आसता तो आज चालू करता. तुमच्या मुखार आमचो आयज सावड्डेचो आमदार आणि गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो आमचो चेअरमॅन, ज्याच्या सुपरविजनाच्या अंडर हे सगळे मांडवी ब्रिजाचें काम जाता, तांच्या हातान आयज आमी हॉट मिक्सिंगाची उक्तावण करता. ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता सराक की तांणी नाल्ल फोडून ह्या फायनल टप्प्याचो शुभ कार्याचो आरंभ करचो. आमी ह्या मांडवी रिव्हराच्या 3ऱ्या ब्रिजाचे हॉट मिक्सिंग चालू केल्लें आसा आज, आनी हें हॉट मिक्सिंग आमी संदीप 10 दिसां भितर कंप्लीट करतले. आनी हें वॉटर प्रुफींग जाल्लें आसा, टोटल जालें आसा वॉटर प्रुफींग आनी क्वॉलिटी आमी मेंटेन करता. संदीप डेली तेगे म्हणटा जें आसता तशेंच L&Tची जबाबदारी आसा. हो पूल सगळे L&Tन आमकां जानेवारी 10 तारीख म्हटल्यार कंप्लीट करून दितले. एक सायड म्हटल्यार ही जी आसा परवरीच्यान मडगांव येता ती सायड कंप्लीट जातली 10 तारीख म्हटल्यार. ओके, 12 तारखे आमचे प्रायम मिनिस्टर येवन त्यांच्या हाती 13 काय 12 तारखेक तांची मिटींग आसा, त्या प्रमाणे ते डेट फायनल करतात. 12 तारखे आमकां डेट दिल्ली आसा. 12 तारखे आमी डेट दिल्ली आहा. सीएमान कन्फर्म केलेलें आसा येता म्हणून. ते सीएमान आपूण जबाबदारी जाले आनी सीएम आपूण पीएमाचे फिक्स करता. हाका आयज पासून कितले मोडल्या तुमी गव्हर्मेंटान कितले मोडल्या? आतां 450 कोटी रुपया सध्या मोडलेले आसा. गोंयाक नॅशनल हायवेचें काम जोरान चाललेलें आसा आनी हो पूल आमच्या सीएमान पयलीं चालू केला. नातालाच्या सुमार गोंयच्या इगोर्जी लागीं तरणाट्यांनी जशें समुदायाच्या वांगड्यांनी बरे सोबीत गोटे केल्यात आनी बरी मॅसेज दिवपाक जेजूचे जल्माची बरी खबर परगट करपाक बरे गोटे केल्यात. अशेंच पळोवया नुवें आनी आसोलना इगोर्जी लागीं केलेले क्रिसमसाचे गोटे. खुशाल बरीत नातालांची परब आमी आवडयता आनी ह्या दिसांनी आमी सगळे खुशालकायेन हो खरो संदेश जेजूच्या जल्माचो दुसऱ्यांक सगळ्या लोकांक सगळ्या संवसाराक आमी दिता. आमच्या उसणेच्या गांवांत ह्या वर्साक खेरीतपणी सगळ्या आमचे गांवचे वाडे एकठांय जावन हो खेरीत सोबीत गोठो तांणी तयार केला आनी ह्या गोठो वेगळीच तरेचो सदांचे भाशेन आमी कोत्ता तसलो न्हय. खरें म्हणल्यार आमी 7 देखाबे ह्या आयच्या आमच्या गोठ्यांत तुमकां पळोवंक मेळटात. समाजांत संवसारांत जाताचो बरी खबर परगटूंक आनी बोकर आमी जाणाव ह्या वर्साचो विशय आमच्या मनांत आसा. आमी म्हणल्या भाशेन म्हणटा जेजू म्हणटा म्हाका अभिषेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक. ह्यो विशय धरून आमकां सगळ्यांक सगळ्या समाजांत पाठयता
ही ताची बरी खबर पोरगोटच्याक बूक करून दुबळ्यांक गरिबांक आनी ल्हान सवे आमचो मोग आनी हुस्को दाखोवच्याक हे सगळे म्हणल्या भाशेन देखावे आमकां एक खरीत निरोप दितात. जेजू आयल्या संवसारांत आमकां सुटका दिवं आनी ही सुटका सगल्यांक आमकां मेळूंक सगळ्या जिवितांत काळजांतसून अनेक फावट म्हणटा खुशाल बरीत नातालां तुमकां आनी खुशाल बरीत नवें ओरोस तुमकां सगल्यांक आवडयता. जल्मल्ल्या जेजूची शांती तुमचे सवे आसूं. आयज आमी नुवेची फिरगोजकारां ही गोठ्याची दाखोवण आमी केल्या. पोरगोटूंक जेजू क्रिस्ताचो जल्म आमकां सरवंडार फावो जालो. हो गोठो आमच्या सगल्या फिरगोजकारांनी एकठांय जावन केला. एकूच संदेश पोरगोटूंक जेजू आमचो सरवंडार जल्मल्लो. हॅपी बर्थडे जिजस हें पोरगोट करून वेगवेगळे बाग वेगवेगळ्या समुदायांनी वाड्यांनी येवन केल्यात. गोठ्याचो मेन थीम आमचो विशय आसा सर्गीचो उंडो जल्मला आनी ही दाखोवण करूंक आमी आदले कोरांतले 3 देखावे आनी नवे कोरांतले 3 देखावे दाखयल्यात. कोण भाशेन देव बाप मनशाक पोसता सांबाळटा राखता आनी आपल्या पुता वरवीं आमकां हो सरवंडार फावो करता. जो नवे कोरांत आपूण जिविताचो उंडो हें पोरगोट करून आमकां हो जिविताचो उंडो दर दिसा दिसपट्टे आमकां तो फावो करता. गोंयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.